बागीवन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्या न्हू. कितेंय आमी देवाचे खुशी प्रमाणे ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण भरोसो आसा आनी जर तर सगळी आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणाव. जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरण हाडिना तसलें पातक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थना करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसलें पातक आसा असलें पातक करतल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हळ्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसलें पातक आसा. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नोस्त्यांक तांचेर कसलीच पदवी ना हें आमी जाणाव. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोस्त्यांच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणाव. आनिकूय आमी जाणाव देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक ओळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोवे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवाक पयस करात. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता म्हणुया. सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचो मोग करता. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबीत गुणगुणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश पळोवन दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो दुपुतो आनंदान उलासून. स्वभाव सर्वेस्पर आपले पोरजेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडून दिली. स्वभाव सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. घुमटां आटून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. स्वभाव सर्वेस्पर आपल्या पोरजेचो मोग करता. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. काळोखांत आसलेल्या लोकांक व्हड उजवाड तेकलो. मरणाचे सावळींक पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक उजवाड उदेलो. सर्वेस्पराक जोय. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे सीस जुर्यांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयनोनांत थंय उदक चड देखून जुवांवूय स्नान दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी स्नान घेतालो. जुवांवाक आजून बोणकुणींत घालूंक नासलो. एकदम जुवांवचे काळ शिशांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी ते जुवांवशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्दाना पळतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें गोवायकी दिली तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुवांवान जाप दिवन म्हणलें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें
मोडलां म्हूण तुमची म्हजे विशीं गोवायकी दितात. होकळ म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं असलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोवन आयल्या. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ओदीक ल्हान जावंक जाय. एका कारखान्याच्यो मॅनेजर कामदार वावर करतात थंय पावन सोडटा. कामदाराक आदाराची गरज आसता ती पळयता, पूण आदार दिवंक ताका मन जायना. कित्याक आपूण मॅनेजर म्हूण चिंतता. इतल्यान आनी एकलो थंय पावन सरता, आपलो कोट काडटा, खोमसाचे हात फोल्ड करता आनी कामदाराक आदार करूंक जातोच मॅनेजराक म्हणटा, आदार करतलो केन्नाच ल्हान जायना. तो आसलो त्या कारखान्याच्यो CEO. भाग्यवन जुआंव आपले चिटींत 2 वस्तूंचेर नियाळ करता. जे आमी भावार्थान आनी विस्वासान देवा लागीं मागता ते मेळटाच हाची खात्री जुआंव आमकां दिता. जो ल्हान जावन मागता तो देवाची खोशी करता, पूण पातकान आसलेलो मनीस गर्वान आपलेपणान आनी सुवार्थीप जावंक पावता. कित्याक तो देवाच्या संबंदान वाडना, पूण ताचे थावन पयस वता. शुभ वर्तमानांत जुआंव जेजू विशीं गोवायकी पुरगोडटा. देवान दिल्ल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. म्हणगे हांव जेजू विशीं पुरगोटूंक आनी ताची वाट तयार करून आयलां. जुआंव ल्हान आनी सादो जावन जेजू विशीं पुरगोटणी करता. ल्हान जावप म्हणल्यार देवाक जिखून घेवप, आनी असलेच वागणुकेन आमी देवाचें राज बांदूंक पावता. पाप साहेब फ्रांसीस असलेच खालतेपणाचे वागणुकेन जीव पवित्र सोबेक उलो मारता. मागणे खालतेपणान आनी ल्हानविकायेन जिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.